मस्त जनलेक ताची तांकां देवाल वयर मस्त प्रीती आस म्हूण. जाल्यार बद जनांक देवाल वयर प्रीती आस म्हूण जाल्यार कसल्याक आस. थोडे जन लेखताची देवाक सकट सुख सौलभ्याचे भंडार म्हूण लेखचें आनी ताका तें पुरा दिवका म्हूण मागत रावचें तेच प्रीती म्हूण. न्हय, तें बरें अपस्वार्थ. तरी प्रीती म्हळ्यार कसलें? बद प्रीती म्हळ्यार कसलें म्हूण आमी राधाले दाखून शिकूंका. एक पटी 3 लोकांत राधाल प्रीतीचे विशय सगळ्यांनी होगळसूच आयकून नारदाक जाळयलें. ताण लेखलें, म्हाकाय देवाल वयर इतली प्रीती आस. राधाल प्रीती कशी मिगेल प्रीती पशी श्रेश्ठ जाल्लें म्हूण. कोणाकय अशी दिसता म्हूण जाल्यार तो श्रेश्ठ भक्त खंडीत न्हय. कसल्या म्हळ्यार श्रेश्ठ भक्त जावका जाल्यार सुरवेक अहंकार विसरका, आपण्याक विसरका. कृष्ण कृष्ण. राधाल प्रीती कृष्णाल वैरी खंयची मटाक आशिल्ली म्हळ्यार स्वता कृष्ण तिगेल भितर विलीन जावन स्वताची कृष्णा कृष्णा म्हणून जप करूं लागलो. आपणच कृष्ण म्हूण तो विसरूनच गेलो. राधाल प्रीती कशी मिगेल प्रीती पशी श्रेश्ठ जाल्लें हे विशयार माहिती घेवचे खातीर तो कृष्णा लागीं गेलो. नारदान कृष्णाल रावळारा पावतना कृष्ण मात्या दुखी भोगत आशिल्लो. तें पळोवन नारदान निमगिलें, कृष्णा, ही दुखी कशी सम करचें? तुका गोतनातील विशय येवच ना. तूच सांग, हांव कसो करीत? कृष्ण म्हणालो, वय, मिगेल दुखीचे उपाय बरे मिगेल भक्तजनाल हातांत आस. म्हाका प्रीती करतले कोणय तागेल पांय धुल्लल उदक म्हाका पिवच्या दिल्यार मिगेल मात्या दुखी रापतले, म्हाका आराम मेळटले म्हूण. तें आयकून नारदाक आघात जालो. अरे, भक्ताल पांय धुल्लल उदक देवान पिवचें म्हणून. तो रुक्मिणी लागीं चमकलो आनी तिका हे सक्कड विशय सांगले. तें आयकून रुक्मिणी भिवन गेली. ती म्हणाली, अयो देवर्षी, मिज्यान बिणी हें काम करूं जायना. हें काम करून हांव खंयची नरका वचून पडटली म्हूण. नारद कृष्णाल्या वापस वचून रुक्मिणीन सांगिल्लें पुरो ताका सांगलें. ताजे नंतर नारदान सकड गोपी आनी गोपिका लागीं वचून तांकांय हे विशय सांगले. सकड जनांनी रुक्मिणील वरीच सांगलें, आमच्यान हें पाप करूंक जायना म्हूण. कृष्णाक हे विशय कळ्ळी कुडले ताणें नारदाक सांगलें, एक पटी राधाले वचून विनंती करून पळय म्हूण. राधान हे विशय आयकल कुडले ती धांवन वचून एक तांबियांत तीन पांय धुल्लल उदक घेवन आयली आनी म्हळाली, देवर्षी, कुडले हें उदक घेवन वचून कृष्णाक दियाची, ताणें भोगील पुरो म्हूण. नारदाक आश्चर्य जालें. ताणें म्हणलें, तुका हाजी कर्म भोगूका जाता म्हूण भंय जायना म्हूण. ताका राध म्हळाली, म्हाका गोत तस. हें काम करून हांवें नरकांत भोगूका जाता म्हूण. जाल्यार मिगेल देवाल कश्ट उणी करचे खातीर हांव कितलेय कश्ट भोगूंक तयार आस म्हूण. तें आयकून नारदाक कळ्ळें, 3 लोकांतूय राधाली प्रशंस कसल्या जातस म्हूण. राधा म्हळ्यार प्रीतीची मुर्ती. तिगेल प्रीती लाभ आनी लुकसाण पळयना.